येवपी पावसाळी अधिवेशनाक 15 जुलै सावन सुरवात जातली आणि 8 जुलै मेरेन हे पावसाळी अधिवेशन चलतले। 21 ते 22 दिसांचे हे पावसाळी अधिवेशन आसतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी माहिती दिली। बेरेस्तारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेन मुख्यमंत्री उलयतालो। स्मार्ट सिटी पणजेच्या आंतरराज्य बस टर्मिनलाचेर पर्यटक तसेच बस ऑपरेटरांक खातीर एक सुलभ शौचालय सोडल्यार बस टर्मिनल म्हणपा सारक्यो कसल्योच सुविधा नात। गोंयांत येवपी हजारांनी पर्यटक ह्याच बस टर्मिनला वेल्यान यो वच करतात। मात आतां पावसा पासून बचाव करपा खातीर हांगसर सादी शेड लेगीत ना। तशेंच ह्या टर्मिनलाचेर कोयराचें साम्राज्य पातळ्ळा, जाका लागून हो टर्मिनल कमी आनी डंप यार्ड चड दिसता। तशेंच एकूय डस्टबीन नाशिल्ल्यान सगळे कडेन कोयराचे ढीग दिसून येता। हांगा विचारपूस करपा खातीर कावंटर तशेंच खंयच्याच शाराची बस खंयच्यान सुट्टा हे दाखोवपी बोर्ड लेगीत ना। हांगा देंवतकच फुडें वचपाक टॅक्सी वा रिक्षा लागीं मेळना, देखून पर्यटकांक पयस चलत वचचें पडटा। टर्मिनलाचेर भितर आनी भायर सरपाक एकूच वाट आशिल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाता। फाटलीं 7 वर्सां जालीं बस टर्मिनलाची अशीच परिस्थिती आसा। राजधानी पणजेन सुरू आशिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां पुराय करपा खातीर जुनाचे निमाणे मेरेन वेळ दिवचो म्हूण इमॅजिन पणजे स्मार्ट सिटी लिमिटेडान न्यायालयांत अर्ज दाखल केला। ह्या नादी हे काम 31 मे मेरेन पुराय करपाचे आशिल्ले, पूण तें कांय जावपाक शकलें ना। देखून आतां वेळ वाडोवन मागला। स्मार्ट सिटी विशीं न्यायालयांत सुरू आशिल्ले याचिकेवेली सुनावणी फुडल्या सप्तकांत दवरल्या। ह्या वेळार ह्या अर्जाचेर विचार जातलो। कायदेशीर प्रक्रिया करून देवळां आनी घरादारां मायनिंग लीज वाठारांतल्यान भायर काडची अशी भुमिका शिरगांव सयत मुळगांवच्या लोकांची आसा। बरोवन दिले म्हूण हो प्रश्न सुटचो ना। मायनिंग कंपन्यांचेर आमचो विश्वास ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा। शिरगांव सयत मुळगांवची देवळां घरादारां मायनिंग लीज वाठारांतल्यान भायर काडटले, तशेंच मायनिंग कंपन्यां कडल्यान बरोवन घेतले अशें उतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां। मात मायनिंगा वयल्या कडल्यान बरोवन घेतले म्हूण समस्या सुटची ना जाल्यार ही प्रक्रिया कायदेशीर करची। सद्याचे लीज रद्द करून नव्यान मायनिंग लीज करचे, तशी नव्यान अधिसुचोवणी जारी करची अशी भुमिका मायनिंग पिडीत लोकांची आसा। धर्मापूर राष्ट्रीय महामार्गाचेर बेरेस्तारा सकाळी भिरांकूळ अपघात जालो। 4 गाडयां मदीं जाल्ले ह्या अपघातांत 3 जाणांक दुखापत जाल्या। स्कूटर चलोवपी बायल मदींच आयिल्ल्यान तिका वाटोवपाच्या नादान कार चालकान गाडी भायर मारली, तेन्ना मालाची रिक्षा आनी दुसरे स्कूटरीक धपको बसलो।
मडगांवां जाल्ल्या पुरुमेताच्या फेस्तांतल्यान आयिल्ले कराचे 17.66 लाख रुपया पालिकेच्या तिजोरीन जमात जावंक नाशिल्ल्याचो आरोप नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केला। मुख्याधिकाऱ्यान आपल्या विश्वासान घेनासतना फेस्त केले। मुख्याधिकाऱ्याचो पीए आनी कनिष्ठ लिपीक योगेश शेटकार हांणी फेस्ताचे पयशे आपल्या बँक खात्यांत जमा केला। हे विशीं पालिकेची खासा बसका घेवन चवकशी करपाक लायतलो, तशेंच मुख्यमंत्र्याकूय पत्र बरयतलो अशें शिरोडकराचें म्हणणें। सुडाच्या राजकारणाचेर आपल्याक मातूय विश्वास ना। जाणें आपल्याक मत दिलें वा जाणें दिवंक ना तें सगळें म्हजेंच, दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीस सांगता। संसदेंत गोंयचो आवाज बुलंद करतलो अशें विर्यातेचें म्हणणें। फोंडेच्या नगराध्यक्ष पदावेल्यान सध्या कोफुसांव चल्ला। अंतर्गत करारा प्रमाण नगराध्यक्ष पद वांटून घेवपाचे थारायिल्ले, पण विद्यमान नगराध्यक्ष रितेश नाईक पदभार सोडपाक कसोच तयार ना। ताका लागून सत्ताधारी गटांतले नगरसेवक चाळवल्यात। विद्यमान नगराध्यक्ष रितेश नाईक हाणें 1 वर्स जालें तरी पदभार सोडूंक नाशिल्ल्यान फोंडे पालिकेच्या सत्ताधारी नगरसेवकां मदीं बोवाळ चालू आसा। जाल्यार नगराध्यक्ष पदा खातीर विरेंद्र दवळीकार हांचें नांव सध्या चर्चेंत आशिल्ल्याचें कळटा। शाळेचो वेळ वाडोवचो काय ना हाची सक्ती ना। शाळांनी आपल्या सोयी प्रमाण शाळेचो टायम टेबल लागू करचो अशी सुचोवणी शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर हांणी दिली। नवे शिक्षणीक धोरणाचेर शिक्षकांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक प्रसाद लोलयेकरान जाप दिली। नवे शिक्षणीक धोरणाच्या अंमलबजावणे विशीं कांय शिक्षकांक दुबाव आशिल्लो। हे विशीं कांय शिक्षकांनी शिक्षण खात्या कडेन मार्गदर्शन करचें म्हूण मागणी केल्ली। ते प्रमाण बुधवारा म्हापशेच्या सारस्वत विद्यालयांत नवे शिक्षण धोरणा विशीं मार्गदर्शन करपा खातीर बसका जाली। ह्या वेळार शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर हांणी शिक्षकांक संबोधीत केले। +92 क्रमांकापासून सुरू जावपी मोबायल क्रमांकावेल्यान मोबायलाचेर कितेंय डायल करपाक सांगल्यार करचें न्हय। अशा कॉल्स कडेन आडनदर करची आनी लागींच्या पुलीस स्टेशनार कळोवचें, गोंय पुलिसांचें आवाहन।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. जीएमआरचे बाबतींत विरोधक आरोप करतात तो सामको चुकीचो. कायद्याचे तरतुदी प्रमाण जीएमआर कंपनीक सवलत दिल्या. 7 डिसेंबर 2024 सावन भागीदारी प्रमाण गोंय सरकाराक येणावळ येवपाक सुरू जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंय सरकाराक जीएमआर कंपनी कडल्यान मे म्हयन्या सावन येणावळ येवपाची आशिल्ली, पूण आतां आयकुपाक येता ते प्रमाण तांकां डिसेंबर मेरेन येणावळ सूट दिल्या. विरोधी आमदार विजय सरदेसायान हो विशय उक्ताडार हाडीत सरकाराचेर फार पिटयल्ले. ताका आतां मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता जीएमआराक कायद्याचे तरतुदी प्रमाण सूट दिल्या खंय, देखून विरोधकांचो आरोप चुकीचो आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. ह्या दिसांनी पालकांक आपल्या भुरग्यांक धोको आसा अशे फोन येता. ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी तपास केल्या उपरांत +92 ह्या नंबरा वयल्यान सुरू जावपी VPN वयल्यान कॉल करतात. ह्या कॉलांचे कोणेच मनोरंजन करचें न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. तुमची भुरगीं गोंयांत सुरक्षीत आसा, तांकां गोंयांतल्यान कोणूच पयस व्हरूंक शकना. हो VPN आडोवपा खातीर आमी गृह मंत्रालयाच्या संपर्कांत आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. येवपी पावसाळी विधानसभा अधिवेशनाक 15 जुलय सावन सुरवात जावन 8 ऑगस्ट मेरेन हे अधिवेशन चलतलें. वट्ट 21 दीस हे पावसाळी अधिवेशन चलतलें. विरोधकां सयत सत्ताधारी पक्षाक प्रश्न मांडपाक आनी सोडोवपाक मेळटले म्हूण सभापती रमेश तवडकार हांची माहिती. फाटल्या दिसांनी वाहन चालक परवानो मेळोवपा खातीर सरकारान नेम बदलिल्ल्याची सुचोवणी जाहीर केल्ली. ते प्रमाण वाहन चालकाक RTO कार्यालयान चांचणी घेवपाची गरज ना. ताचे बदला आतां खाजगी एजन्सींक वाहन चालक परवानो दिवंक मेळटा अशें कळीत केल्लें. मात मंत्री मॉविन गुदिनो हांच्या म्हणण्या प्रमाण गोंयांत तरी सध्या खाजगी एजन्सी कडल्यान वाहन चालक परवानो दिवप शक्य ना. तशेंच गोंयांत घडपी अपघातांचेर नियंत्रण हाडपाक आपूण यत्न करता, मात लोकांनी गाडी चलयतना काळजी घेवप गरजेचें आसा अशें मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी सांगलां. सोलर फेरी बोटींचो उपेग अवजड वाहनां हाडपाक व्हरपाक न्हय, फकत प्रवाशांक खातीरूच जातलो. 2-3 म्हयने ह्या बोटींचो उपेग करूंक पळयल्लो आसा.
पर्यटनाचे नदरेन ह्या फेरीबोटींचो बरो उपेग जावं येता, जेणे करून येणावळ मेळपाक शकता अशें न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. तशेंच सध्या 2 रोरो फेरी सुरू करपाक परवानगी मेळ्ळ्या अशें मंत्र्यान सांगले. फळां उत्पादन महामंडळ ताळकिया सारक्यो मोसमी भाज्यो विकपाक तयार आसा. शेतकाऱ्यांनी त्यो आमकां हाडून दिवपाक जाय, उपरांत आमी तांकां योग्य तो मोबदलो दितले अशें गोंय फळ उत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमीन शेट हांणी सांगले. लोकसभा वेंचणुकेंत क्रिस्ती धर्मगुरूंच्या हस्तक्षेपा विशीं भाजपान केल्ल्या स्टेटमेंटा वेल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. ह्याच मुद्द्या वेल्यान काँग्रेस फुडारी गिरीशान भाजपाचेर फूग काडलो. जाल्यार माविन सांगता ह्या विशयाचेर उलोवन कांयच फायदो ना. भाजपा गोंयांत धार्मीक एकचार इबाडपाचो यत्न करता असो आरोप काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान केला. हे विशीं गिरीशान पुलिशेन कागाळूय नोंदयल्या. दुसरे वटेन आमदार क्रूज सिल्वानूय भाजपाच्या आरोपांत कांयच तथ्य नाशिल्ल्याचें म्हटलां. जाल्यार मंत्री मॉविनाच्या कोतान आतां ह्या मुद्द्याचेर उलोवन कांयच फायदो ना. वेंचणूक सोंपली, आतां कांय मतदारसंघांत आमकां मतां कित्याक कमी पडली हाचेर विचार करपाक जाय अशें मॉविन सांगता. आमी देवळां घरादारां मायनिंग लिजान घातला अशें कोणे तरी चुकीचें विधान केलां अशें मयेचे आमदार प्रेमीन शेट हांचें म्हणणें. शिरगांव सयत मुळगांवची देवळां घरादारां मायनिंग लिजान पयलीं सावन आशिल्ली, कोणेच फटीची वावडी पसरवची न्ही. सरकार शिरगांव सयत देवळां घरादारां मायनिंग लिजांतल्यान बेगोबेग भायर काडटले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. मनशाच्या दुधाचो बेकायदेशीर वेपार करतल्यांचेर कायदेशीर कारवाय करतले म्हूण अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयान शिटकावणी दिल्या. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरण कायदो 2006च्या नेमा प्रमाण मानवी दुधाचेर प्रक्रिया करपाक वा विक्री करपाक परवानगी ना हाची अन्न वेवसायिकांनी नोंद घेवची. मानवी दूध आनी ताचे पासून तयार केल्ल्या उत्पादनांचो वेपार करपाक कायद्यान बंदी आसा. ह्या कायद्याचें उल्लंघन करून वेपार करप्या आड कारवाय जातली अशी शिटकावणी दिल्या.
कोविड नियंत्रणात असले तरी भलायकी खात्याचो कोविडाचेर पाळत कायम आसा. सध्या एकूय कोविडाचो दुयेंती गोंयांत ना. कोविड व्हायरसाचें अस्तित्व आजून आसा, मात तरी भिवपाचें कारण ना. पावसाच्या दिसांनी साथीच्या दुयेंसा पासत भलायकीची जतनाय घेवची अशें दोतोरान कळीत केलां. आता एक धक्कोदायक आणि अजापाची बातमी. म्हापशा ग्रीन पार्काकडेन 21 वर्सां पिरायेच्या मोगिकेचेर प्राणघातक हल्लो करून प्रियकरान पळ काडलो. कारींतल्यान प्रवास करतना दोगांय मदीं ल्हानशा कारणावेल्यान वाद जाल्ल्यान रागान बॉयफ्रेंडान गर्लफ्रेंडाच्या तकलेर स्पॅनर मारलो. हातूंत चलीक गंभीर जखमी जाल्ल्यान तिका सध्या म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. बेरेस्तारा म्हापशा ग्रीन पार्का कडेन एक धक्कोदायक घडणूक घडली. एका 21 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर ताच्या बॉयफ्रेंडान प्राणघातक हल्लो करून पळ काडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कारींतल्यान प्रवास करतना दोगांय मदीं ल्हानशा कारणावेल्यान वाद जालो. ह्या वादाक लागून बॉयफ्रेंडाक बरोच राग आयलो. रागाच्या भरान ताणें आपल्या गर्लफ्रेंडाच्या तकलेर स्पॅनरान हल्लो केलो. चलयेच्या तकलेंतल्यान रगत येता तें पळोवन ते ताका रस्त्यार सोडून चल्यान घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. जखमी जाल्ल्या चलयेक उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. फुडलो तपास सुरू आसा. नीट परीक्षा आयोजीत करपी संस्था NTA विद्यार्थ्यांक परीक्षेत वाडोवन दिल्ल्या गुणां विशीं आयज सर्वोच्च न्यायालयान युक्तिवाद जालो. नीट UG 2024 ग्रेस मार्क मेळिल्ल्या 1563 विद्यार्थ्यांचे निकाल रद्द करतले अशी माहिती केंद्र सरकारान नीट गोळा विशींच्या सुनावणे मजगतीं दिल्या. निकाल रद्द जाल्ल्यांक परत परीक्षा दिवपाची मेकळीक सरकाराच्या वतीन दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणे वेळार सांगले, तुमची मागणी NTA मान्य केला. ते ग्रेस मार्क काडून उडयात. ग्रेस गुण मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो निकाल रद्द जातलो. तशेंच निकाल रद्द जाल्ल्यांची परतून परीक्षा घेवपाची परवानगी सरकारा वतीन दिल्या. फकत ग्रेस मार्क मेळिल्ले विद्यार्थ्यांक हे परीक्षेक पात्र थारतले. तशेंच 23 जून दिसा परतून परीक्षा जातली. उपरांत समुपदेशन जातले अशें NTA सांगले. तिसरे याचिकेंतल्या पेपर लिकाचो प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयान ना. तशेंच 30 जून पयलीं निकाल येवंक शकता. पुणेच्या हिट अँड रन प्रकरणात राजकीय चेपणा खाला आरोपीच्या रक्ताचे नमुने बदलून ताणें सोरो पिवंक नाशिल्लो असो अहवाल तयार करपाचे यत्न जाले. हे उक्ताडार आयलाच. आतां म्हाका म्हायती मेळ्ळा की मरपी चलो चलयेचो विसेरा अहवाल आल्कोहॉल पॉझिटिव्ह येवचो हाची पूर्ण तयार जाल्या अशें ट्वीट आदले गृहमंत्री अनिल देशमुख हांणी केलां. म्हणटकच मोटारसायकली वयलो चलो आनी चली सोरो पियेल्ली आनी ताकाच लागून हो अपघात जालो अशें न्यायालयान सिद्ध करपाक मेळटलें. विशाल अग्रवालाचो चलो बेगीन सुट्टलो अशे पद्दतीचे यत्न सध्या सुरू जालात अशें ट्वीट आदले गृहमंत्री अनिल देशमुख हांणी केलां. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान कांयच टिका करूंक ना. संघा पासून प्रेरणा घेवपी आमी. RSS हे आमचे आवय बापूय. भुरग्यांचे चुकल्यार आवय बापायन सांगपाचें आसता. तांकां तो अधिकार आसा. भुरग्यांनी तातूंतलें जें योग्य आसा तें स्विकारून स्वता मदीं बदल करपाचो आसता. तुका कितें कळटा अशें सांगपी आमी चड शाणी भुरगीं न्हय, उच्च आनी तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हांचें म्हणणें. हालींच संघाचें मुखपत्र द ऑर्गनायझरांत अजित पवाराक घेतिल्ल्यान भाजपाचें लुकसाण जालें. राजकीय पक्षांनी मर्यादा पाळूनात अशी टिका करून भाजपाचे कान पिळिल्ले. राज्यात 1 जून ते 13 जून मेरेन सरासरी 14.16 इंच पावसाची नोंद जाल्या.
बुधवारा सावन बेरेस्तारा सकाळी 8:30 वरां मेरेन पणजेन सुमार 2.50 इंच पावसाची नोंद जाल्या. मुरगांव 2.10, केप्यां, पेडण्यां, दाबोळे, पोरणे गोंय आनी सांखळे 1 इंचा परस चड पावसाची नोंद जाल्या. 16 जून मेरेन राज्यांत मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाक शकता अशें वेधशाळेन म्हणलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया